लास्ट इयर सुभाष शिरोडकर आयिल्लो आनी इन्स्पेक्शन केल्ले आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे वॉटर बॉडीज आनी सगळें चोयलें तेणें आनी एश्युरन्स दिल्लें आमकां काम रोखडें घेतलो म्हूण हातीन आनी हांव खूश आसा सांगपाक आयज आमचें आतां इनॉग्रेशन जाता तें हिंग कोयमावाडो हें आमचें बांय साफ करपाक डिसिल्टिंग करपाक हो प्रोजेक्टाचो 6 लाखाचो क्लियर जाला फुडें आमचें थोडें आहा तें 18 लाखाचें 18,60,000 तें कितें आसा आनी पानाऱ्यांची पासून 18 लाखाचें क्लियरन्स जाला आनी फकत तें थोडें उदो भरलो आहा देखून आयज कांय करनात म्हूण उपरांत करतले आमी म्हूण आमी खूश आहात त्या लोकांचे पासत शेतकारा पासत सरकारान आदार दिला सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल to the Honorable Chief Minister for having seen that agriculture will be allowed to flourish. Honorable Subhash Shirodkar, Honorable Minister for WRD, because he not only came, he saw, but he also ensured in the shortest span of time ते काम जातले म्हणून नाल्यार तुमी जाणात कितले पाटी इन्स्पेक्शन जातात परत इन्स्पेक्शन जाता आनी लोकांचें कामूच जायना बट एटलिस्ट आमचें काम जातात आनी हांव खूश आहा सांगपाक ते आमी फुडें आनी काम आसात ते आमी वर्क ऑर्डर पासून हाडले आमी फुडें मागीर इनॉग्रेशन दुसऱ्याच्या कामाच्या पासून करतले आमी सो शेतकारा पासत आतां तुमी पळयलें आसतलें आयज न्यूज आयटम आयकले जाल्यार आमी मडगांव बाजारांत झगडीं जातात ते भायले लोक येतात आनी भाजी गोंय विकतात आनी आमगे गोंयकार आहात ते काबार जातात सो आमचे गोंयकाराक आमगे शेतकाराक लोकल आहात ते सपोर्ट केल्यार आनी प्रॉम्प्टली इन टायम सपोर्ट केल्यार सगळें बरें चलता इवन हांवें असेंब्लीन काडलेलें की सबसिडी आहा ते टायम टू टायम फारीक करपाचें आनी टायम टू टायम फारीक केल्यार लोकांगे हातीन पयशे येतात दुसरे सिजनान दुसरे हें आहात तेन्ना करपाक टायमान पयशे आसात मोडपाक आनी डिस्पेस करपाक आनी मागीर जोडपाक सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट इवन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू मेक शुअर दॅट ऑल दी सबसिडीज कम ऑन टायम एंड द फार्मर्स कॅन कंटिन्यू टू लिव for their sustenance and for promoting agriculture in Goa.